राज्यात वचत थंय कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात, खास करून रस्त्या कुशीक, जाका लागून येरादारी करप्यांक त्रास जाता। NH 66चेर कोयराच्यो पोटल्यो हाडून ओडोवपाक लागल्यात। बेशिस्त, बुरशेपण आनी बेजबाबदारी स्पष्टपणान दिसून येता। आयकात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान दिल्ली पुराय बातमी। आज गोवा 365 तुमकां दाखयता। NH 66 जो काम चलता आनी हो जो रोड थोडो कंप्लीट जाला, हो नावेल साकून जो बायपास भायर सरला तो बाणावले खारेबांदारांक भायर सरला आनी ह्या रस्त्याचेर ही जी गार्बेज आसा ती तुमकां आमी दाखयतात। सरकार म्हणटा एक वटेन अतिथी देवो भव आनी आमी स्वच्छ भारत अभियान जाय तशे प्रयत्न करतात की निवळ करपा पडत, पूण हांगा निवळ करपाचो प्रयत्न म्हणटा जायना। आनी हेच्याच खातीर आज हो जो NH 66 जो आसा हो सगळो गार्बेजीचो 66 म्हण जाले कडेन आसा। आता आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयात इतली रस्त्यार गार्बेज पावले कडेन आसा, लोक हाडून हांगा उडयतात। आता काडप कोणे? हे जे नॅशनल हायवे 66चेर जी गार्बेज आसा ही काडप कोणे? हांगा इल्लो सुद्दां जो जागो आसा हो दवरले कडेन ना। खंय तरी सरकारान प्रयत्न करपाक जाय आनी लोकल जे बॉडी आसा हेणी प्रयत्न करपाक जाय की गार्बेज जनरेट जाता ते आमी कशी डिस्पोज करता ते। ही ऑथॉरिटी आसा ती हें पळयना, फक्त क्लॉज घातले ते एक NOC काढून दिता, पूण तेजी इम्प्लिमेंटेशन आसा हें ते करनात। म्हणूनच आज ही गार्बेज आसा ही रस्त्यार पावले कडेन आसा। लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन हेचेर खंय तरी एक्शन जावचें म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मनीषा जाधव।